Paular Paular वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन चेरू झाल्या Paular Paular वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन चेरू झाल्या Jerusalem देवा वसीचे Taka mi tuj milu Gospodzie Paular Paular वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन चेरू झाल्या Paular Paular वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन चेरू झाल्या सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं तुका आयचेचो कृपा दिवं आनी मागीर म्हाका येवकार ह्या सकाळच्या दिसाक हे पवित्र मिसाचे भेटीक आयज आमची दोन इंटेन्शन्स आसात. पयलें इंटेन्शन आंतोन फ्रांसीस स्ट्रॉस्यो हे आमच्या भावाक अंतरल्या 3 वर्सां भोगतात. तशेंच मारिया आल्बर्टिना फेर्नांदीस तिकाय 3ऱ्या वर्साचो उगडास. हे दोगूय आमच्या भाव भयणांक स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या विसवान घे म्हूण मागतना वेलेनीन डिसूजा हे आमचे भयणीचो आज वाडदीस. सिदन कोलिमांव हे आमच्या भावाचो वाडदीस. तशेंच सेल्सो आनी मागदलेना फेर्नांदीस हांच्या लग्नाचो वार्षिक दीस. तांचे पासत मागुया. आमची एक भयण ईदा पिनेरो आग्नेल पिनेराची गोरखान काल दनपारां उंचरल्या. तिचे पासत मागुया स्वर्गीच्या बापान ही आमच्या भयणीक ईदाक स्वर्गीची शांती सासणाची सवस्काय दिवं. बोंडये दोंदरे हे वाठारांतली आमची भयण. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. भयणी भावनो, आज खुशालकायेन पवित्र सभा करता परोब भाग्योत मातायस ह्या 2 दुताची जाका विचून काडलो बारामोदे सुवात घेवंक, जी सुवात जुदास इस्कारियोतान गोड घेवन तांचे मदलो ना जाल्लो. भाग्योत मातायसाक विचून काडटात 12 मदलो एकलो जावंक. आनी भाग्योत मातायस बरी खबरेचो गोवाय जावन जेजू खातीर आपलो जीव दिता. आमी हेच बरी खबरेचे उर्बे बरीत गोवाय जावंक हे मिसांत भाग्योत मातियस हाचे मोजोनी आदार मागुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sovia Caputo, Sovia Caputo, Isa
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांत संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्व वेदांत बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसता तुझ्या थोर वैभवाचो सोद आम्ही तुका वखणटा सुम्या जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप कट्टाय आमची काकूत कर बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुईसोर एकलो सुपरमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा देवा सगल्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्योन मातियासाक दोन दुतांच्या जोम्यान घेवंक तुजे उगोनीत जाणवायेन तुवें निर्मिले. तूं आमकां दिताय ते आपोवण्यांक पाडो दिवंक आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी स्वर्गार तुज्या विंचलोल्यांच्या जोम्यांत आमकां घे. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी भावा भयणी उलोवन पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हटलें, भावा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदीं फुडें सांगून दवरलेली पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पालूंक येवंक जाय आसलीं. आमच्या मदलो एकलो जावनूय आनी आमचे मुनियारपणान ताकाय वांटो मेल्ला आसतना तरूय जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नये. ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना मुणगे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना तातूंत जेजूक स्वर्गाक उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत जेजू आमचे सांगाती सगल्याक कालार आसले तातूंतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूचे पुनर्जीवनपणाचो गोवाय जावंक आमी विचून काडूंक जाय. तांणी दोगांयची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे, 8 नांवान प्रमाणीक आनी मत्तायस, आनी तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या, सगल्यांची काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुनियारपणाचो वावर आनी दोन दुतांचें काम करूंक हे दोगांय भितरलो कोणाक तुवें विचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना ताणें सर्ती घाल्यो आनी सर्त मत्तायसाक पडली आनी ताका 11 दोन दुतांच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें सोरेस्पोर ताका बसयता. म्हणुया, आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मदें सोरेस्पोर ताका बसयता. सोरेस्पोराच्या सेवकांनो, वाकानी करात. सोरेस्पोराच्या नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सोरेस्पोराचें नांव ओचीत जावं. जबाब, आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मदें सोरेस्पोर ताका बसयता.
उदेंती तावन ओस्तोमी पर्यंत सोरेस्पराचें नांव ओचीत जावं सगळ्या राष्ट्रां वयर सोरेस्पोर मोल्बा वयर ताची मोहिमा जबाब आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मदें सोरेस्पोर ताका बसयता सोरेस्पोर आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला उंच तावन वडो घालून तो पोलेता स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता जबाब आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मदें सोरेस्पोर ताका बसयता कालत्यांक तो दुल्लींतलो उबारता दुर्बलांक शेणांतलो वयर काडटा कुंवारा बरोबर ताका जागो दिता आपले पोरजेच्या कुंवरांक मदें ताका बसयता जबाब आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें सर्वस्पोर ताका बसयता उद्गार Sorvesforazoi, 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 sorvesforazoi. हांवें तुमकां विचून काडल्यान तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात Sorvesforazoi, 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 sorvesforazoi. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं जेजून आपल्या शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगांत रावात हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकरो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी हे पासत नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखता तसलीं फळां अशें म्हज्या नांवान बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता भयणी भावनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत मातियस ह्या दोरदूताची परब करता ताची चडशी खबर आमकां मेळना ताका वेचून काडटात जागो भरूंक जुदासाचो जें तुमी आज पयले वाचपान दोरदूतांच्या इतिहासांत आयकलां जेजू बराबर हेरूय आसले ब्यास्तर लोक ब्यास्तर ताचे शीस गांवां गांवांनी गेल्ले तातूंतलो एकलो मातियस आनी दुसरे आसले जुदासाचो जागो भरूंक तांणी मातियेसाक पिचून काडलो ताका सोडचें पडटा आनी उंचले कुडांत जेन्ना शीस
पवित्र आत्म्याचे येण्याक तयार जाताले माता येसांचे बरोबर आसलो आनी ताकाय हे पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा आनी तोवूय दुसऱ्या शिसां बरोबर जेजूची बरी खबर पुरगटूंक भोंवता आनी ही बरी खबर पुरगटतना ताणें जेजूच्या मोहिमेक आपलो जीव दिवपाक पडटा तो जीव दिवंक तयार आसता जेजूचो मोग आपल्या रोगतान रुजू करता आज आमी खुशाल जाता भाग्यून मातियेसाच्या देण्या खातीर आनी ताणें आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय दिल्ल्या खातीर आमकां एक एकल्याक देव विचून काडटा देखून उद्गारांत म्हणा हांवें तुमकां विचून काडल्यात तुमी वचून फळां दिवच्याक तोखता तसलीं फळां आनी आमकां एक एकल्याक आमच्या बावतिजमांतल्यान हें आपोवणें आसा देव आमकां विसता देव आमची आकारणी करता आनी देव आमकां पाठयता भोव करून जे दिसाक आमी क्रिज्म घेता त्या दिसाक आमकां किरीत भाशेन पाठयता पवित्र आत्म्याची बोत्ती आमकां मेळटा आमी जेजूचे बरी खबरीचे गोवाय आनी ह्या वर्साक आमी विसरून काडलो विशय पास्टरल थीम शुभ वर्तमानांचे गोवाय जायात बी विटनेसीस ऑफ द गुड न्यूज भाव म्हणिनो हें कार्य संवसार सोंपोपर्यंत बापान आमच्या हातांत घाला आमी जेजूचे गोवाय आनी आमी दितेल्या तोखता तसलीं फळां आमच्या जिविताची चालीन आनी आमच्या उतरांतल्यान एकूच गोवाय आमकां गरजेची आज भोव करून आमी एकामेकाच्या मोगांत जीव एकामेकाच्या संबंदांत जीव आमचे मदलो वेगळोचार पयस करून आमचे मदीं आशिल्लीं दुस्मानकायेची दुर्गां मोडूंक आमकां पाठयल्यात जेजून आपल्या मोगाचे गोवाय जावन तर आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक गोवाय दिवं हे मिसांत भाग्यून मातियास हाका फुडें घालून कृपा मागुया मिठोनेक आमी गायन गावुया जिने वाटे जिने किन्ना सी 19 पान 30 आनी 6 C19 पेज 36 सुका फुला ओसाकाडे भयणी भावांनो आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात तुमच्या आपल्या बलिदान
आपल्या मानांखाली मोहिमे आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मानून घेऊन बापा सगळे देण्याच्या दातारा भाग्योन मातियस तुझ्या दोन मृताच्या पूर्वे दिसा तुझी पवित्र सभा तुका भेटूता तें बलिदान दोयेन मानून घे आनी बावर्तान थीर रावन उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतणच्या लोकांक तुझे सोडवणीचो तुझ्या सोडवणीचे संदेशकार जावन तुझे कृपेची घोटाय आमकां दी हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैभवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा सोर्व काळेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो आमच्या शासनीक गोवळ्या तुजो ईण तूं केदीन साणिनाय पूण भाग्योन दोन मुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचें प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवडी तांकां नेमल्याय दिकुनाथान दिवदूतां आनी भक्तां बराबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Kalbaranzo Sorvisvor Tu, Zorganizam sa, Volia Tuja Vojvova, Tu Sorgi Duka Zoj, 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 बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोल तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेजपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात तुमच्या रक्ताची कास नवे आनी शासनीक करोराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घूट पोरगोटुया. Jesu mielo, Jesu ciwącalo, Jesu nowianie talo. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सुबेचो उगडास करून फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापान सगळे यत्निकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या दोगूय चाकरां आंतोन फ्रांसीस आनी मारिया आल्बेटिना हांची काकूत कर तांकां दोगांयकूय ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली जशीं पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेलीन तशींच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं.
पुनर्जीवनपणांचो बरवांस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आ महासमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून आतां सगलीं बापाक उलो मारुया. आमचे आमचो बाबा बाबा स्वर्गीचा तुझें नांव पवित्र तुजो राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां दिवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाखंडांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरी संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरी संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरी संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दे. पोस्त जेजू जाका भाग्यून माता येसान आपल्या उतरांतल्यान आनी रोगतान पुरगुटलो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. ताच्या जेवणांत वांटू घेतली आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजें कांय तर म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. D9 एक तुजी आदऱ्या आमकां पान 51. D9 पेज 51. एक तुजी आदऱ्या आमकां तुवें आमचो मुखेलो Ekamekazo Amiyagamokotso Ikuduchi Agaryanka Uenamzo Mokero Tozo Ekamekazo Amiyagamokotso
가서 아미야가 목표죠 이루지 않으려가 후회랑 서목해요 어서 제감에 가서 아미야가 목표죠 प्रार्थूया. सर्वेश्वरा बुका कुसरा बापा हे पवी जेवणा वरवीं आनी बागेवन माती आसाचे विनवणीन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यानी बोर आनी जेजूक खरेपणी वळखतात तसली ताची साक्षीदार आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्यांचें आनी आमचे साक्षीपणाचें शुभाम पीक आमकां मेळ्ळो आनी स्वर्गी तुज्या बागेंता बरोबर सासनीक उजवाडाक आमी पावूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. गायन गावूया ये आत्म्या बापाच्या M2 पान 152 M2 पेज 152. ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या येशूच्या Babaci burgi amgako Jezu Jehovah amgako Mogaci babur amgako Mogaci babur amgako पवित्र आत्म्याचे पोरबेक आमी तयारी करता. आयज नोवेनांचो 5वो दीस. पवित्र आत्म्याची वेगवेगळी रुपां आमी नियाळटा. पवित्र आत्मो शिसांचेर उज्याच्या रुपान आयलो.
जिबो उज्याच्यो जिबो तरेतरेची रुपां पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटात. पवित्र आत्म्याची रुपां आयज हे नोवेनाच्या 5व्या दिसाक खेरीत भाशेन आमकां एकल्याक हे पवित्र आत्म्याचें देणें बोत्तीन फाव जावंक आनी पवित्र सभेचें रूप आमी बदलूंक आमकां एकल्याक बावर्तान बोर म्हूण मागुया. आदले कोरारान देवान केल्ली सोडवणाराची बासावणी प्रवाद्यांनी नव्यान केल्ली आमकां मेळटा. पूण लोक देवा सोशिलो परतून परतून पयस वेता. तांचे फुडारी देवान दिल्ले सोमोटीचेर पातये नासले, पूण विदेशी राष्ट्रां लागून करार करूंक आशेताले आनी अनबावरत्या भाशेन कुड्ड्या देवाची भोजवण करूंक लागले. आपल्या नांवान उलोवंक ताणें प्रवाद्यांक धाडले. हे मनशां लागीं देव सबार पावटी उलयलो आनी परी आपूण तांच्या सांगाताक आजीर आसा आनी आपूण आपले पुर्जेचो मोग करता म्हूण देवान दाखयलें. मोइजेस हाचो उगडास पुर्जेक करता हें आमकां दुसरे समोरच्या पुस्तकांत मेळटा. आयज आमच्या बावर्ता उद्देशी आमी जाणो की देवान आमकां बासायलेलो सुरवंडार पाठयलो, पूण आज पर्यान आमकां ताळण्यो आसात. आमचें पडिल्लें सैम आनी सैमान तरेतरेची आमकां आवश्यकताय आसा. आयज आमी हे नव्याचे मागण्यांत वांटो घेत आसतना सगले सुवातेर बरेपण शिंपडावंक मागुया. एकल्याचें व्हडलें दुयेंस आज म्हळ्यार स्वार्थीपण, आपलेपण, गर्व, मिजास. हाका लागून देशा मदें, राष्ट्रां मदें, समुदायांत आनी कुटुंबांत पर्यान जायते दुस्मानकाय वेगळोचार चलता. हें सगळें पयसावंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. पवित्र आत्म्यान आमी भरलेलीं जावंक आनी पवित्र आत्म्याक आमचे सगळें सांबाळून आनी दवरून आमी नवीं मनशां जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या उण्या बावर्ताक लागून बोक्षणे मागून आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. देवा, हांव पातकी, म्हजी काकूट कर. म्हज्या जिविताची चुकी आनी वरदिसपाक लागून म्हाका दूख भोगतात कित्याक ताका लागून तुका अपमान केला. म्हज्या मुखेल बरें कहाण्यानी आनी सरमोडीदारा देवाक तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन हांव नव्यान पातळ तुरिना जावंक भास दिता. काल्तिकाय मेळून घेवपाक मागणें. तूं पोसताय आनी ल्हानवीक मनशांचेर तुजी कृपा उत्ताय. तुज्या एकल्याच पुतान आपले जिणेंत दाखयलेल्या नीज खोटेपणांत आमकां फावो कर. आमचे गर्वान आमचे खातीर तुजी कृपा आमी सोदून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याक मागणें. ह्या पवित्र आत्म्याक कश्टोतल्यांच्या बुजवणारा, काळजांच्या उजवाडा, आत्म्यांच्या इलाजा, तुजे मुखार सांगत म्हजे नदर हांव तुका म्हज्या काळजाची नमस्कार करता. हांव तुका वर्सां फावटी आनी तुजे सुशेन हांव येयलो. पवित्र 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 हांव पर्यंत की तूं बापा आनी पुता जमनीक जाला म्हूण. बापा आनी तूं पुता बरोबर तुकाय सोमसारको मान आनी मोल फावो. तुज्या बरेपणाचेर हांव पात येता. तूं म्हजी सोडवण करतलो आनी म्हाका पवित्र करतलो म्हूण हांव जाणा. हे देवीक मोगां सगळे म्हजे काळजान हे संवसारांतले सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. तूं जावन आसाय सूर नाशिल्लें बरेपण. तुका सगळो तुजे पवित्र म्हज्या पातकां उदेशी तुका इतले पावटी हांवें दुखयला. म्हज्या दोळ्यांनी दुखां भरून हांव तुजे लागीं बोक्षणें मागतां.
अधिक करून येतले वाईट करून हांव तुका ह्या मनशाक आनी तुज्या उजवाडाच्या किन्नान म्हाका तोप म्हूण मागता. आनी तुज्या भोव पवित्र मारयेचो आत्मो, तुवें इतल्या देण्यानी बोल्लो आनी पवित्र उर्बेन दोन भुतांची काळजां लासली. म्हजेंय काळीज तुज्या मोगान लासून उडय म्हूण हांव मागतां. तूं उजो तुज्या मोगाच्या जोलट्या उज्यान तूं उजवाड. तूं पारवो, तूं तोंड बरो, तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर, तुजे जानवायेन म्हाका तुज्या बरेपणान तुजी आनी तुज्या अमोलीक दोळ्यान म्हजी सोडवण कर. हे भाशेन हांव तुजें नांव सदांच वयर काडूं, तुका वखाणूं आनी तुजो मोग करूं. बापा आनी पुता सांगात पयलीं आनी संवसारांत येताना आनी उपरांत स्वर्गांत सासणाच्या सासणांत. प्रार्थुया. बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणूं. हांव सोत मानतां आनी मानून घेतां की तूं जिविताची जोर, सोर पदवीदार देव आमचो रोसदार. म्हजी सगळी कूड तुजे जिवितान आनी मोगान तुवें भरल्या. सुमया जेजू, तुज्या पवित्र रक्तान उदेशी म्हाका हात लाय आनी सगळीं म्हजी पातकां धुवन काड. म्हज्या दोरेका पातका पासत हांव तुजें बक्षणी मागतां. सगळ्या म्हज्या दुखांतली, रागांतली, चूक केल्ल्या भावनांतली, म्हज्या काळजान भितर आसल्या दुखेस उगडासाची पेकोवणी दी. तुजेर आनी म्हज्या भाव भयणांचेर हांवें चूक केल्या. सोम्या जेजू तुमच्या सोम्या म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसता. हांव कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजांत तुजें सगळें सत्य आसा. आनी तुजें जिवीत सुमया जेजू म्हाका जिवीत मेळटा. रोगपात जाल्ले अस्तोरेक तुवें हात लायलोय आनी तिका बरी केली. म्हजी काकूट कर सुमया. तुज्या बळान तूं म्हाका चलयताय आनी तुजें उजीर तूं म्हाका प्रमाणीक करताय. सुमया देवा, तूं सोर पदवीदार, तूं काकुतीवन सगल्या आत्म्यांचो, मनांच्या आनी कुडीच्या दुयेंसांतलो तुवें म्हाका हात लायलाय आनी म्हाका पेकोवणी दिलाय. हांव तुका लागीं येवचें केलाय. तुवें म्हजें मोग केलां, म्हाका म्हज्या मोगाचें जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुका नमस्कार करतां. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या बरोबर जियेता राजूर चलयताय सासणेच्या ससनांक. आमेन. शेवटाचें गीत करुया. पवित्र आत्मो मुझे देवला. M5 154 M5 पेज 52. Pavitra मुझे देवला म्हाका भोगी करुणाका अभिषाकी सोदो स्मृती गुलशान भरतो करुणाका दुबळ्याक बोरी कमर दिवच्या
तूं